देवता अडवे फोटो Let them do it. Properly touch बसून करू नका ते पत्र त्यांका बोलणी किती आधी त्यांका जायला होतो नाही भितरल्याने गेला तर गोंयान माई पत्री फाटी घेऊन व्हडलो वाडोवपाक Just understand. See, inside. सरपंच हांगाल्यान पळय ते 0.6 मीटर हिल कटिंग परमिशन आसता ते कितले मीटर जाला ते पळय तूच पळय कितले मीटर कटिंग केला ते 0.6 मीटराचे परमिशन आहा कितले मीटर जाला ते 3 मीटराच्या वयर पावला हिल कटिंग मागीर तुका रायट आहा मरे यो मरे देवाक लागून देव तुका राखतलो यो मार इन्स्पेक्टर उडे प्रोजेक्ट कर सगळे इल्लीगल चल्ला भितर पत्रे मारून बंद कर वन एकूचदा काबार आशिर्वाद पडटलो देवांचो लोकांचो सगळे पयलीं केले सगळे पुसून वयतले हांव सांगता तुका अरे हांगा मोबायल दाखय कॅमेरा धर हांगा सारको हिल कटिंग पळय केदे जाला ते पळय मागीर हे केदे व्हडले हिल कटिंग जाला सेक्रेटरी पळय यो पळय फुडें राव कंप्लेंट केल्या आम्ही डिस्कस कर मरे तुझ्याकडे परत घालतलो केस परत घालतलो केस लास्ट टाइम इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आहा तुझ्याकडे सरपंच लास्ट टाइम इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आहा इलिगॅलिटी दिसता तुका केला त्यो तुमचे एनओसी घेतल्या रोड कॅर करपाक येवंक ना सांग ताका तेंची एनओसी येवंक ना दाखय सरपंच सरपंच हे इल्लीगल तुझे स्टॉक ऑर्डर हे वचपाक जाय रोड हांगा वाळी क्लीन जावपाक जाय हे ह्यो रोड उरपाकूच जायना हांगा 15 मीटर त्याच्या तोंडान ताका सांगून तो केन्ना करतलो तो हो रोड पळय त्याच्या भितरल्यान येयला आणि कोणी केला म्हणून काय ना तेनीच केला म्हणून प्रूफ हा आणि त्याचे हिल कटिंग झाला तू फाल्यां यो इन्स्पेक्शन कर हिल कटिंग पळय 3 मीटरचे झाला हिल कटिंग 0.6 मीटर कितले लेवल पावला पळय तू चेक कर हा मागीर तुझ्या मनान कितें आहा तें तूं सांग माझ्या मनान चोरी ना म्हणून हे मोबाईल प्रोटेक्ट कर हो प्रोजेक्ट बंद कर रोड करपाक आता आयज ट्रेंड येवंक ना मरे सान मेरेन ट्रेंड येतली कितें ऑफिशियली आमी कितें आहा ते काडया कितें काडटा आनी हे ते इल्लीगल म्हणून हे रोड इन्स्पेक्शन केला मरे तुवें रोड इन्स्पेक्शन कितलो मेळ्ळा खबर आहा तुका सो ते कंडिशन तुम्ही त्यांच्यानी फुलफिल करूं ना पावर आहा तुझे कडेन कंडिशन फुलफिल करूं ना म्हणून एनओसी जेन्ना तूं दिताय पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलो पळय पंचायतीचो तेन्ना कंडिशन तेंच्यांनी फुलफिल केला हो ना तुमी चेक केल्यान रोड चेक केल्यान सो तुका पावर आहा दोन्ही काढ तुका रायट आहा दोन्ही काढ आणि तू कितें कर सायड आयक तुका सरपंच आयक तुका इन्फॉर्म करूंक ते पत्तून कोत्ता मेजरमेंट सरपंच पळय
तुका आम्ही कंप्लेंट केल्या मरे आता तू भितर वचोन फाल्यां इन्स्पेक्शन कर तुझ्या एकान टेप लाय ते पळय ते नाही, जा हिल भितरले. कटिंग पळय केला तेंने भितरले नाही. 6 मीटर ते काय लावड 3 मीटर पावलो मरतो आता ते हिल कटिंग करपाक पंचायत परमिशन दिना हय रे पण तू रिपोर्ट हांव कितें म्हणटा तू रिपोर्ट दी तुजो आम्ही पीसीबीन धावप करते परते तू तुजो रिपोर्ट दी बाबा इतले केला पीसीबी लूक तुमका रिपोर्ट मागीर फुडलें आमी पळयता तुमका रिप्लाय येतली तुमका रिप्लाय येतली तेणी कितें वायलेट केलें एक सुद्धा भितरले जाल्यार तुका रायट आसा माझ्या केले स्टॉपार मरे ऑलरेडी सगळी कंडिशनां वायलेट केली पब्लिक हो बिल्डर या गावान येवन एक करता कापासता तेरेर रस्तो करता म्हटल्यार पब्लिक रोडाक हात घालता म्हटल्यार एफआयआर फायल कर एफआयआर फायल कर रेझोल्युशन घेवपाक जाय एफआयआर लावपाक जाय पब्लिक प्रॉपर्टी आमची प्रॉपर्टी गांवची प्रॉपर्टी एफआयआर फायल कर एफआयआर फायल कर एफआयआर लावपाक जाय आम्ही सगळ्याक घालता मरे दामार हा मीटिंग केन्ना मीटिंग कित्याक जाय सरपंचाक रायट आसा रे सरपंचाक हो रायट आसा फुल विदाउट एनओसी सारखे मरे पिकास मारता तुम्ही हे कितें? आदित्य मरे एनओसी घेतले ना ती पाईप घालतले जाल्यार हे कितें हे कोणे रिपेअर करपाक दिलो ताका परमिशन तुम्ही हा? केल्या एक सादो त्या ब्लुमिंग बर्ड्सा कडेन स्पीड ब्रेकर घालतो जाल्यार आमकां फॉलोअप करचें पडटा तू कांयच करिना तू खबर आहा प्रोसेस खंय पावला तू स्पीड ब्रेकराचे लेटर तुका दिल्ले खंय पावला आतां आम्ही हाडून ताका इन्स्पेक्शन मेरेन आतां कितें जालें फुडें खबर आहा आता तेंच्यांनी बोर्ड घालपाचे पयलीं बोर्ड घालतले हा. कितें हा. आनी मार्किंग करतले हा. कितें हा ते लोकांक येयला तुका कितें हांवें व्हरून दाखयलें न्हू तांकां तू ना तेच सांगू नाका प्रोसेस खंय पावला तू खबर आहा प्रोसेस कसो आसता पयलीं डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयता थंयच्यान सुप्रिटेंडंट ट्राफिकाक वयता ट्राफिकाचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत परतो ड्रायव्हर डेप्युटी घेता आनी थंयच्यान मागीर पंचायती घेता येवन हा. फोन केले हा. तेंचे ते हा. लोकेशन पॉयंट दाखय म्हटले हा आता कॉन्ट्रॅक्टरने एस्टिमेट घातला हा. कितें हा म्हणून आता पसून हांव फॉलो हा एक स्पीड ब्रेकर घालतलो रस्त्यार जाल्यार इतल्या राठावडी आहा आनी हे कितें हे कितें हो मुद्दम हांवें process काडला. हे कितें हे कितें आमी आमकां जीव वाचोवपाक स्पीड ब्रेकराक वर्सां रावले आनी हो आपणाक जाय ते करतलो हो हे काडीन आमी खणटले आमी खणटलो आता कॅमेरा लावन ते हो बापूय समजला की आमचो हय आणि एफआयआर आमकां एफआयआर जाय FIR जाय, या public property damage. प्रॉपर्टी एन्क्रोचमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी एन्क्रोच केला पब्लिक प्रॉपर्टी एन्क्रोच केला आमकां जाय एफआयआर एफआयआर जाय एफआयआर फोटो मार मला तुका कळपाक फोटो मार एफआयआर मोबायलार त्याच्या प्रॉपर्टींच्यान ते येयला सोशे ना की आनी कोणे केला म्हणून तेणी केला म्हणून प्रूफ आसा सो ह्या बिल्डराचेर एफआयआर जावपाक जाय आणि तो असली मस्ती करता म्हणून तू स्टॉप ऑर्डर काड हे सगळे व्हायलेशन करता प्रोजेक्ट बंद जावपाक जाय हे तुका चान्स मेळ्ळो मरे आता आयज तो हे दादागिरी करता फाल्यां कपेला घात घालतलो उडयतलो शुवर उडयतलो कपेला काढून मशीन कित्याक घातले हो एक तुमचा सिग्नल हा. हे हांगा घालता जाल्यार तो फाल्यां ही बीन मोडटलो आनी हांगा बसून करतलो सिग्नल केक सांगला मरे हे बापाय तो जागो न्हू हे करता तो हांगा घालता तेका इतले कापासता इतको तो हो जाल्यार पावरफुल ही बीन मोडटलो तो हांव म्हणटा तो ही बीन अरे तेजी मोडटलो तेचेर हांव एफआयआर करूंकूच जाय तेचेर मायकल सरपंच तूं आयज एफआयआर करूंक जाय आमकां ती एफआयआर जाल्ली जाय आमकां तेजेर आयच्या एफआयआर काही एक सांगता मोशीन हाडीत तो मोशीन हाडीत तुझ्या घरान बसतले आमी याद धर तुका पयलीं सांगता तो मोशीन हाडटा तू लिवेर वयता तो मोशीन हाडटा अरे इतलो पॉवरफुल बिल्डर तो हो देव व्हडलो काय बिल्डर व्हडलो आमकांय पळोवपाक जाय चल हय होय, आपण व्हडलो तो. देव व्हडलो काय बिल्डर व्हडलो सगळे धाडटा पळय गांवांतले सगळो कामान गेल्ले आहात कोणाक खबर नासली आमी आयज येतले म्हणून सगळो लोक हाडटाय तिसक्यार बसयता सगळ्यांची वाट बंद Michael, do something. आयज मायकलान उतार दिला आमकां तो आयज तेजेर एफआयआर करतलो म्हणून हे इन्स्पेक्टरे एफआयआर कर मरे एफआयआर लावपाक जाय एफआयआर कित्याक जायना एफआयआर लावपाक जाय ना खंय तर
नाल्यार आमी बांदता मरे रस्ते कोरा माहिती हे ते पळय हो सेट हो सरपंच सेट सपोर्ट करता हो सरपंच सपोर्ट करता हो सेट एक भायर कर मरे पब्लीक प्रॉपर्टी आणि पब्लीक प्रॉपर्टी कशी एन्क्रोच केली तो कोणूच नो मरे गावचो कशी एन्क्रोच केली त्यांनी पाहिलो मरे भावा माझ्या कशी एन्क्रोच केली गावची मरे ही सगळी क्रिस्तांव हो आमचे कपेला सायटीक तो करता कपेला ते कोण करता तो सत्यानाच करता का तू करीनाय कंप्लेंट करीनाय तुका आम्ही सांगता मरे एन्क्रोच को केलो रोड आम्ही कोण तुझो रोड एन्क्रोच केलो तुझ्या गावान येऊन तुका सांगता आधी अरे पळय कर. एक खुटो मारतो न्हू तर सरपंचाची परमिशन घेवची पडटा कळ्ळें तुका तो आपल्या प्रॉपर्टीन करूंक ना तेणी प्रोसेस करून वयचो तुका कितलो प्रोसेस आहे म्हाका सांग टायम तू सांग. इन्स्ट्रक्शन हे काढता मरे केन्ना स्टॉप म्हणजे ऐक रे तो काम त्यांनी बंद त्याचे झाले आता स्टॉप ऑर्डर करून किती करतलो डेमोलिशन काढ कोरपून काढूक जाय जमतो आणि आम्ही एक लेटर करता आणि आम्ही तुका आणि एक लेटर करता पब्लीक प्रॉपर्टी एन्क्रोच जाला त्याचे पंचायतीने हे काढपाक जाय म्हणून एफआयआर करपाक जाय तो माहिती तू कर आम्ही करता लेटर तुका आम्ही कितें केल्ले जाय तुका कितें लेटर दिल्ले जाय कंप्लेंट दिल्ले दिले हेच्या फुडें आतां परत आनी कितें एफआयआर करपाक कंप्लेंट लेटर दिवंक जाय आणि सरपंच तुका आताच सांगता भितर हिल कटिंग झाला तुका आम्ही कंप्लेंट केल्ली आसा कंप्लेंट तुझ्याकडे आसा परती करचे ना त्यांनी हिल कटिंग केला तू फाल्यां यो हांगा इन्स्पेक्शन माग तेका इन्स्पेक्शन नोटीस काढ तू स्टॉप ऑर्डर काढिना मरे इन्स्पेक्शन नोटीस काढ भितर टेप लाय ना भितर म्हणटा भितर ते हिल कटिंग कितले आला ते चेक कर आणि रिपोर्ट दी टीसीपी आपय ना टीसीपी हे कितें नाका जाल्ले हिल कटिंग केदें केला रे 3 मीटर पावलो मरतो मोशीन आख्खे हे आता मरे बुट्टा मरतोय कोणे दिले ताका येतले हिल कटिंग हे करपाक आणि तो जयदेव तो पडला पाड भाड्याक पडला तो निलकंठ मेलो रे तो पाड पडला त्याचे ही किरणाची पंचायत मरे किरण कितें करता निलकंठान पाड घातल्यात गावची म्हणून तुम्ही इंडिपेंडंट पंचायत केल्यात मरे आता कितें इंडिपेंडंट पंचायत करून कितें फायदो इंडिपेंडंट म्हणजे खरो पावर तू तुझ्याच कडे सगळं पावर हा कर मरे गावाचे पळय एक तुका हांगा तुका मनोजालोय सांगला आम्ही तेच सांगता तू हे काम कशी तू गावचो एक हिरो जातलो तू मात तो गावचो हिरो करून दाखय सगळी कम्युनिटी कॅथलीक कम्युनिटी हांगासर तूय क्रिस्तांव आमकां सांगला ते मातशें तू काम कर तुझ्या विश्वास ना जाल्यार तुझ्या दारार आमी एक बसता गॅरंटेड 1000 लोक येतले सेक्रेटरी मातशें सांग न्हू कितें एक्शन जाता सांगला तेणी कमिटमेंट केला मरे सांगला तेणी एफआयआर करता सांगला म्हणटा तो ना कितें बिल्डर कोण सोयरो तो वो मरे शेख आमचे कडून कितें जाय आमचे कडून कितें जाय सरपंच रोड क्लियर जावपाक जाय फाल्यां रोड क्लियर जावपाक जाय तेणी एफआयआर करता ना करता ते आम्ही ना पण तेणी आमकां सांगला तो रोड तो करपतलो आनी तो काडटलो म्हणून तेणी सांगला गाडया सांगला तेणी काय बात सरपंच सांगला सांगला रे आता स्टार्ट झाला रे आता रेवाडा वयतलो तो आता तो रेवाडा वयतलो एक बाईट घे मला बंगल्यार वयतलो कितें करू भाई कितें करू भाई ఇప్పుడు कॉपेला कडे होय हे सगळे वयतले हे उरतले आम्ही हांगासून 108 वयतले वता आमचे शाळा त्या वटेनसून एक 108 हाडया मोदी तो लास्ट ब्रीफ करूया तांकांच काढून रे पंचायतीक गांडीयो आम्ही कितें करूया तेंकाच काढूंक लावया होय, कितें तांकांच काढूंक लावया रे आम्ही कितें काढूया रस्त्याला ते काढून वो काढ हो ना ना ये काढ रे दोन यो आता तुम्ही पळयला सेक्रेटरी आणि सरपंच हांगा येयलो सेक्रेटरी तर आपूण ऑफिशियल ना म्हणून सांगत आहा ते कितें केला पळय ते सेक्रेटरीक खबर आसा आनी कितें करपाक ते सेक्रेटरीन केल्लें हांगा कितें कांड करपाक जाय ते आतां हो जो रोड आसा पळय हांगा रस्तो आहा पळय हो रस्तो काल इल्लीगल जाला तुमकां आतां दाखयला हो रस्तो कपेला सायडीनूय तेंच्यान तेवटेन दामार घातलेलें आहा जाल्यार ह्या बिल्डराचो आतां प्लॅन आसा एलॉंग वीथ पंचायतीचो बॉस किरण कानोळकर हो कोण तो
MLA निळकंठ हलनकर, विश्वजीत राणे हे सगळे जाण मेळोन हांगा ह्या कपेलाचेर घात करपाचे आसात. तांकां कपेल बिपेल काय लागना. हेच्या पयलीं ह्या BJPच्या सरकारान ह्या TCPन ह्या मायकल लोबोन कपेलां अशी कितली काडून फाटल्यान बांदलेली आहा. कितलेच कडे कुरीस उडयला, कपेलां उडयला, सगळें केल्लें आहा. मागीर तो लायटी बिटी घालून बरी कपेलां बांदून दिता. आमकां तो नाका. आमचे 100 वर्सां आतां मे म्हयन्यान 100 वर्सां सेलिब्रेशन हांगा फेस्त आहा 100 वर्साचे. 100 इयर्स जाता हे कपेलां. ह्या गोंयच्या साहेबाचे कपेल राखपाचो हे देवान आमच्या तकलेन विचार घातलेलो आसा, गांवांतल्या लोकांचे घातलेलो आसा. म्हणून आयज दनपारच्या टायमार पासून हे लोक आतां आपलो काम धंदो सोडून हांगा. सरपंचाक आमी रस्तो दाखयलो. सरपंचाक सांगलें हेचेर पयलीं म्हटल्यार तूं तेका नोटीस काड म्हणून. आतां तो म्हणटा नोटीस आतां काडटा म्हणटा. पयलीं तुमी पयला पंचायतीन कितलो टायम लागलो, 2 वरां लागली तांकां भायर काडपाक. तेका सांगलें FIR घाल. कित्याक जेन्ना आमकां लोकांक एक स्पीड ब्रेकर जाय जाल्यार आमकां प्रोसेस कितलो फॉलो अप करचो पडला. आमकां ग्रामसभेन रेझोल्युशन घेवचें पडलें. VDCन आमच्या सुबोधाक रेझोल्युशन घेवचें पडलें. मागीर फॉलोअप करचें पडलें. डेप्युटी कलेक्टर मोडकयकर आहा तेच्या कडेन हांव फॉलोअप घेतालो. मागीर सुप्रिटेंडंट ट्राफिक आसा तेच्या कडेन फॉलोअप घेतालो. कंटिन्युअस फॉलोअप घेवन आतां मागीर ते खंय तरी अप्रूव्ह जालें. आनी आतां प्लॅन हे ठरला की तो स्पीड ब्रेकर घालपाचें. ते ब्लुमींग बर्ड्सा कडेन जावं मागीर कांसा बोर्डार जावं हें ठरलां. आतां तें करपाक आमकां इतले रातावडी आहा, इतले आमकां प्रोसेस फॉलो करचो पडटा. जाल्यार हो बिल्डर येता आनी डायरेक्ट तो काम करता हें करता तो रोड वाडयता. म्हणजे हांकां रायट कोणें दिला हें करपाक. आनी सरपंच आनी सेक्रेटरी कितली निमतां आमकां दितालो की आमी हें करचें ना, तें करचें ना, हें करचें पडटा, तें करचें पडटा. ह्या सरपंचाक जर दिसता ती असली फकाणां करतलो आनी फुडें चालू उरतलें म्हणून आमी खपोवन घेवपाचें ना. आमकां जाय हें पयलीं म्हटल्यार हांगा रोड क्लियर केल्ले, हांगा जें हें आसा पळय पयलीं आहलें तें जावपाक जाय की हांगा उदक वचपाची वाट. आनी दुसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट हें केलां ह्या बिल्डराचेर FIR जावपाक जाय. आनी तिसरें म्हटल्यार भितर सगळें हिल कटींग जालां. सरपंचान भितर वचून इन्स्पेक्शन करपाक जाय, हिल कटींग रिपोर्ट काडून तेका दिवपाक जाय TCPक आनी सांगपाक जाय हें जें आयज चल्लां पळय TCPक तर केरूच ना. MLAक लेटर केल्लें. MLA खंय न्हिदला? हो किरण कांदोळकर पंचायतीचो बापूय हो खंय न्हिदला? हे फक्त जातीचें राजकारण करपाचें आनी तेणी थंयसर बसतेन राजकारण करपाचें आनी हेच राजकारणान आमकां हांगा फोंडान घालपाचें. आमी ह्या सरपंचाक शिटकावणी दिता, वॉर्निंग दिता. हांव RG सायडींच्यान वॉर्निंग दिता. तुज्या कडेन आमी इतले मेसअप जावंक नासले. तुवें आयज आमच्या जाणट्यांक हांगा त्रास केल्लो आसा. त्या जाणट्यांचे हेल्थ आनी लायफ आमकां इम्पॉर्टंट आहा. तुमकां आसा ना खबर ना. आमची लुईजा आंटी जी आयज हांगा कलकलता, तिचो प्रेशर वाडटा हें पळोवन तिचें लायफ आमकां इम्पॉर्टंट आहा. जॉन अंकल बाबडो हांगा येता धांवन बाकीची येतात सगळीं. तेंच्या सगळ्यांच्या लायफाक लागून आमी कितेंय करपाक तयार आसा. RG ही चॅलेंज खंय घेता ह्या सरपंचाक तेका आमी जगपाक दिवपाचें ना इन द सेन्स तेचे सगळे फायली भायर काडटले. एवरी टायम तेका घरांतल्यान भायर सरल्या उपरांत तेका लॉस जावपाक जाय. आपूण कसो करप, आपूण गांव कशी पाड घातले हें सगळें तेका दिसपाक जाय आनी आमी तेका दाखयतले. सो आमी पंचायती कडेन इतलेच तेंच्या कडेन सांगता, रिक्वेस्ट न्हू तेंकां वॉर्निंग दिता हें कितें आहा तें स्टॉप कर आनी हेचेर FIR घाल. दॅट्स इट. थँक्यू.